समोर सर्वयामी एकटाय जाल्या भक्तीन आनी मौनान उतर हे आयकूंक आमकां समर्पून पवित्र बलिदानान येया गावया सर्वेका स्थळ्यार उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरुपकारा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावा आणि भयणी आयचे ह्या सकाळी देवाक अर्गान जावन हे मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना आमच्या मुद्देक आमी उडासाक हाडया. जायतो लोक कोरोना पिडेतान कश्टून आसा, वळवळून आसा, मरणाच्या हांतल्यार आसा. ह्या सर्व लोकांक आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार आमी देवाक समर्पया. आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच घरा, आमच्याच इश्टांक वा आमच्याच कुटुंबांत कोणाकी कोरोना पिडा येवन आसा जावं की पुरो ह्या सर्वांक आयच्या मिसाच्या वेळार देवाक समर्पया. तो देवाचो आदार, कृपा, ससाय ह्या सर्वांचेर आमी मागया. आनी तशेंच ह्या पिडेतावन देव आम्हा सर्वांक राखून दी म्हणून जावं दी आमचे मागणे आयचे हे मीस पेटयतना. आयची लितुर्जी आमकां पवित्र आत्म्याच्या वयर शिकयता. जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्याक हांव तुमकां धाडटलो आनी हो तुमकां मजतदार आनी नितीदार जातलो म्हणून शिकवण आयच्या वांजेलांत आमी पळयता. हर एकलो क्रिस्तांव पवित्र स्थान घेतिल्लो पवित्र आत्म्याक घेता आनी आज आमी विचारूंक जाय पवित्र आत्मो म्हज्या जिणेंत खंयच्या मापान काम करन आसा. पवित्र आत्मो म्हज्या जिणेंत खंयच्या मापान आदार आनी ससाय दिवन आसा. जावंक पुरो म्हज्या पातकी जिविता निमती हांव देवातावन आनी पवित्र आत्म्यातान पयस केलां जावंक पुरो. आमी केल्ली सर पातकां देवाच्या मुखार हाडुया. बक्षाणे मागया. नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयतीच करया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसूत घेवन सदां संवकार पुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कृतकर, सोम्याका Kristaka Krutkar, Kristaka Krutkar, Somyaka Krutkar, Somyaka Krutkar. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या आपणायल्या भुरग्यांचे वडवेग तुवें आमकां परतून दिले आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फाव केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासोद आमच्या काळजांचे कुशलकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गींचो उतरावर तो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बरवो सोदो भरून त्या पुना जिवनपणाच्या दिसा कत्रेगान रावूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी फिलिप्पी शारांतलो लोक सांगाता मेळून पावल आनी सिलाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्तुरां पिंजून काडयली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लागले. आतां साबार मारतस तांणी तांकां बंदेंत घाले आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले. सुमार मध्यान राती पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदुआं एकसाने एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळाची बुन्यादस हाल्ली. तक्षणच दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकली तुटून पडल्यो. बंदिसाळाचो अधिकारी न्हिदूंतलो उठलो आनी बंदिसाळाचे दारवटे उक्ते आसले पळोवन बंदिवान सक्कड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्याक आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बॉब मान म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका, आमी सक्कड हांगाच आसां. बंदेसाळाच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून तरतरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीचें? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणेंय बचाव जातलें. उपरांत तांकां आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडारांत व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभिल्ल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवाजतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सश्टांग नमस्कार करतां. सर्वेस्परा जय जय. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसरनाका. सर्वेस्परा जय जय. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सता सतो आत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सुमी, तो तुमकां संपूर्ण सताक वन पावयतलो. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण आतां जाणें म्हाका पाटयलां ताजे सरशी हांव वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यांत. सतस हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्लें करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचून जाल्यार हांव तुमचे सरशीं धाडटलों. तो येतच पातका विशांत, निती विशांत, निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशांत कित्याक ताडी म्हाका सतमांदलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनिकी पळोवचे नात. निती फैसला विशांत
कित्याक ह्या संसाराच्या अधिकाराच्या केस्तेचे फर्माण पडलां हे सर्व तो रुजू करतलो. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. ह्या दिसांनी आमी वांजेलांत पवित्र आत्म्याच्या विशांत आमी आयकता आनी आयचो वांजेल जेजू क्रिस्तान कश्ट मरण सोदच्या आदी आपणाक येवचे ते कठीण आनी दारूण दीस आनी हाजे उपरांत कितें जातलें ह्या विशांत जेजू ताज्या शिसांक शिकयता. जर तर आमच्या घरांनी वा इश्टांनी वा कोणी मरण पावच्या आदी आमच्या लागीं कसलीच उतरां सांगल्यानंतर ती सडावत आमच्या मोतींत आसतात. आमी ती विसारिना. मरच्या आदी ह्या मनशान म्हाका अशें सांगलें. तशेंच जेजू क्रिस्तान ही सांगची उतरां सर ताजे शिस उडास दवरतात. आनी आज जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्याच्या विशांत 2 लिसांवां आम्हा सर्वांक शिकयता. पयलें लिसांव जावन आसा पवित्र आत्मो एक मजतदार. कसो हो मजतदार? जुआंचो वांजेल अध्याय 16 वळ 17 वळ 7 आमी अशें पळयता. हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वसन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशेन धाडटलो. तर मजतदार म्हणल्यार कितें? ग्रीक भाशेंत मजतदार बरयलो शब्द जावन आसा पाराक्लितोस. आमी कोंकणींत पाराक्लीत म्हणलो शब्द आमी वापरता. हाजो अर्थ इतलोच. पारा म्हणल्यार टू बी कॉल्ड. सांगाता आसो. आमच्या सांगाता आसो एलॉंग सायड. आनी क्लेतोस म्हणल्यार टू बी कॉल्ड. आपयल्लो आमच्या सांगाता रावचो. त्या देखून पाराक्लितोस सांगल्यार म्हज्या सांगाता सदांच आसचो. आनी ताजें काम कितें? पवित्र आत्मो म्हज्या सांगाता सदांच आसचो. म्हाका बळ दिवचो, म्हाका आदार दिवचो, म्हाका एक सुपर पावर करचो. खंयच्याय जिविताच्या वेळार म्हाका मजत दिवचो. कितें सत कितें फटी म्हणून शिकोवचो. त्या देखून पवित्र आत्मो म्हज्या सांगाता आसा सांगतना म्हणल्यार म्हाका एक चड बळ दिवचो. त्या देखून पयल्या वचपांत आमी पळयता पावल आनी सिलासाच्या विशांत तांकां बंदेन घाल्ल्या विशांत आमी पळयता. इतले कश्ट आयल्यारी पावल आनी सिलास दोगी भियोंक नात. कित्याक तांच्या सांगाता पवित्र आत्मो आसलो. तो मजतदार आसलो. तो कोण दुसरो कोणीच न्ही. आनी तांकां भोगताले पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा. त्या देखून कसलेच जिविताचे कश्ट जावं दी हांव पवित्र आत्म्याच्या संगी समकाता. त्या देखून पयल्या सुवातेर जेजू क्रिस्त ताज्या शिसांक सांगता हांव हांगा तावन वेतलो. म्हाका मरण आसतलें. हांवें म्हज्या बापा थंय फाटीं वचोंक जाय. पूण तुमकां हांव सोडून घालचो ना. मजतदार तुमच्या सांगाता आसचो पवित्र आत्मो पाराक्लीत सांगाता आसतलो आनी हो तुमकां बळ दितलो. आनी दुसरें लिसांव जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत आम्हा सर्वांक शिकयता. आनी हो पवित्र आत्मो नितीदार जातलो. पयले मजतदार, दुसरे नितीदार. जुआंचो वांजेल अध्याय 16 8 तावन 11 म्हणसर ह्यो सर वळयो आमी पळयता पवित्र आत्मो कसो नितीदार जातलो. तो आमकां बोट दाखोवन सांगचो ना तुवें सूख केलाय म्हणून. पूण आमच्या आत्म्या भितर तो कांत येतलो. आमी पातकां केल्ल्या वेळार तो कांत येतलो. आनी तो वळ आमकां सांगतलो हांवें सुखीची वाट हांवें धरल्या. जर तर कसलेंच म्हजें पातकी जिवी जाल्यार तो आमकां पातकां विशयान शिकयतलो. आमी वाचता पातकां विशयान. कित्याक म्हाका ताणें सतमांदलो ना. आमच्या भितर आमच्या सांगाता रावून आमी सूख केल्ल्या वेळार आमकां नीत करून दितलो. जर तर आमी कसलेंच कोडू पियेलें तर आमच्या ताळ्यांत एका रितीशी कोरसाण येता. जर तर कसलेंच आमी एक आमशें पियेलें तर आमच्या ताळ्यांत एका रितीचें एक कोरसाण आसता. आमशें पियेल्या वेळार
आमकां समजता आमी आमचे पियेल्या आनी जर तर पातकाच्या वाटेन हांव समकता पाताक हांव करता देवात हांव पयस वेता म्हज्या सांगाता असो पवित्र आत्मो म्हाका कांत येता आनी तो व्हड परिवर्तन जाता. जेन्ना हो पवित्र आत्मो म्हाका सांगून कांत येता हर एक दिसा तूं सूख वायट वाटेन समकताय तो व्हड म्हज्या भितर परिवर्तन जाता आनी पवित्र आत्मो नितीदार पवित्र आत्मो परिवर्तन करून देवातय समकोवंक म्हाका आदार दिता. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आयचे हे मीस भेटयतना आमी मागया देवान आम्हा सर्वांक दिल्लो हो पवित्र आत्मो म्हज्या जिणेंत दराळ मापान काम करूं दी. देवान आमकां दिल्लो पवित्र आत्मो आमच्या जिणेंत आम्हा सर्वांक वाट दाखोवन दी. देवान आमकां दिल्लो हो पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांक बळवंत करून दी आनी प्रत्येक जावन कश्टाच्या दिसांनी आमी आसां भिरांतीच्या दिसांनी आमी आसां आनी ह्या पिढे निमते आमकां कितें जातलें म्हणल्यार भिरांत आम्हा सर्वांक आसा. देवान बसयल्लो हो मजतदार आनी नितीदार पवित्र आत्मो आमच्या संगी रावन आम्हा सर्वांक घट करूं आनी ह्या कश्टांच्या दिसांनी त्या देवाक सतमंदून देवा सांगाता जियोंक हे बरें जिवीत जियोंक आम्हा सर्वांक आदार आनी कृपा दिवं दी. सुमिया होते देणे म्हाका संवसारिया पळना जावे करे बलिदान पातकी जिणे मुजे नेणा भेटोंक कशें बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सुमिया वर्ते देले म्हाका संवसारिया पळना जावे करे बलिदान. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसच्या देवाक सरस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमे वरवीं आमी आमचे काळजां सदां संतोश भरीत आसूं आमचे खातीर मेल्ले आनी पुना जिवन जाल्या जेजूचो हो पास्कांचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवं आमच्या असक्त सैमाक नव्या जिविताचें बोळ वाडत वचूं आनी ह्या भाशेन संतोषाच्या संतोषाक आमी पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरुकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो काय दोनूय तेसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण आदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी महिमेची कीर्तनी वाकणी वर्त्य दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमचे पास्कांचे बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना त्याच परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपण करो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून
पास्कांच्या संतोषाच्या नादान उल्हासा सगळो संसार आणि सर्गींचे सरू दळबार निरंतरे गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दळबारा सर्वेस्पर तू सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान उन्सर्गीन तुकांचे सर्वेस्पराचे नावे येता तकाचे उन्सर्गीन तुकांचे. बापा करोस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोद समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासोद आनी सुमेस्त मनशा पासोद ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुड परगटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळी तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव करमुर्या देवाचे माये सांगाती बागेवन धरून दुतांनी सरू काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या बागेन आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमे जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे पितरांचे म्हाका फलोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू तूं खंय वेता भितू तुजी ससाय. जेजू जेजू तूं खंय वेता भितू तुजी ससाय. मुझा सायबा दिल तूं मुजो तुका हांव अत्रेता. तुज्या येण्यान आत्मो मुजो निरंतरी रावता. सुकटेच्या बेटा परी जीव राखून आसा. तुजे देसगां देवच्या सोम्या तुजी सकत महिमा. जेजू जेजू तूं खंय येताय येतू दितू तुजी ससाय. जेजू जेजू तूं खंय येताय येतू दितू तुजी ससाय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सडवण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो वोंडो आनी दाकांचो वायन भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां ती देणी बदलून पुना जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांत तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोषान आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. सांसाळा तुजी दर्या वेडेरी दोणी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक आशेता. पागी मनशाचो सोमिया वेता
संगीत ऐकूंक आशेता कर मुसो पाटला मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मुरे आशीर्वाद आमकां Pagin ko sa chikadwin or kam chituam chantas mantli bapat shipta chan puitat mi chanabi amen